नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। हांव गौरीश परब आमोणकर तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता आणि आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। अपंगूळ आणि आधार नाशिल्ल्या बायलांक रोखडेच मेळटले पयशे, समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसायाची माहिती। कोलवाळ बंदखणीत बायल कायद्यान सुरक्षा रक्षकांक काडलो शेपलावन। सदांच जावपी मारपेट घडणुकांक लागून कर्मचाऱ्यांमदीं पातळ्ळा भंय। करासवाडो म्हापशा फुटिल्ले उदक पायपलायनी कडेन भौशीक बांदकाम खात्याची आडनदर। फाटल्या 4 म्हयन्यांत लाखांनी लिटर उदकाची नाशाडी। वास्को फुटली उदका पायपलायन, हजारांनी लिटर उदक गेले व्हांवून फुकट। आणि 70 तालुक्यांत सापडल्यो डेंग्यूच्यो 30 केशी। भलायकी खात्यान आयली जाग। आता खबऱ्यो विस्तारात। गोंयांत 14, 15, 16 आणि 17 ह्या मे म्हयन्यांत गडगड घालीत पावस जोगला सयत पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान अदमास उक्तायला। गोंयांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी हो पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्याचो आसा। ह्या आदी हवामान खात्यान पावसा विशीं लायिल्लो अदमास सारको थारिल्लो। बंगालाच्या उपसागरांत जाल्ल्या आसनी चक्रीवादळाक लागून भारताच्या दर्यादेग वाठारांचेर बरोच पावस पडिल्लो। आंध्र प्रदेशाचेर ह्या चक्रीवादळाचो बरोच परिणाम जाल्लो दिसून येयलो। आंध्र प्रदेशात बरोच पावस वादळ जालो आणि लोकांचे बरेच लुकसाण लेगीत जाले। कोंकणी मागीर ती खंयची जावं, मराठीची ती बोली भाशा न्हय, ती एक स्वतंत्र भास। तिका कोणाच्या प्रमाणपत्राची गरज ना। कोंकणी भास जरी लोक कमी उलयत असले तरी तिचें महत्व देशभर न्हय तर आता जगभर जाला। मायभास कोंकणीक वयर काडपाक म्हजें सरकार वावुरतलें अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शेनवारा मालवण जाल्ल्या अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या अधिवेशनात सांगलें। ह्या सुवाळ्याक कला आणि सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे, ज्ञानपीठ पुरस्कार फावो जाल्लो दामोदर मावजो तशेंच मालवणचे आमदार वैभव नायक, अधिवेशनाचे अध्यक्ष अरुण अभयंकर आणि हेर कोंकणी मोगी हाजीर आशिल्ले। कारण ह्या अधिवेशनाक आमी वेगवेगळ्या कडल्यान आयल्या। कदाचित मालवणान उलयता त्या कोंकणीक आमी मराठीची बोली भाशा म्हणटा आसतले, बट गोंयांतली कोंकणी आसतली, केरळांतली कोंकणी आसतली, कर्नाटकांतली कोंकणी आसतली, ही कोंकणी ही निव्वळ स्वताची भास आसा, जेका आदी आमी म्हणटा की तेका ह्याच आमकां गोंयची ती राज्यभास आसा आणि ताकाच आमी भारतांतल्या संविधानान 8व्या वळेरींत ताका मानाचें स्थान मेळ्ळां हें आमी विसरपाक जायना। आमी हें मानाचें स्थान घेवन त्या खातीर आमकां कोणी दुसऱ्या तिसऱ्यान सांगपाची गरज ना कोंकणी भास खंय आसा काय म्हणून। अधिवेशनाय बी 8व्या वळेरींत आमी कोंकणी भास घेवन आसा। आमकां वेगळी सर्टिफिकेट दिवपाची कोणी गरज ना। कोंकणी जरी कमी उलयता आसतले बट तिचें म्हत्व हें पुराय देशभर न्ही तर म्हाका दिसता आतां जगभरूय जालें। पयरूच केल्ल्या गुगलात आपल्या जेन्ना देवनागरी वळेरींतल्यान कोंकणी लँग्वेजीक तेन्ना मानाचें स्थान दिलें। हांव गुगलाचें अभिनंदन करतां आनी आमची मान म्हाका दिसता आनिकूय बी आमची छाती उबारून आयली, आनिकूय बी मान आमची उंचावली। हो सगळ्या कोंकणी मोगी खातीर एक मानाचो तुरो आसा। हांव गुगलाकूय बी परत एकदां ताचें अभिनंदन करतां। कोलवाळच्या बंदखणीत सुरक्षा रक्षक बायलेक थंयच्या विदेशी बायल कैद्यांनी मारल्याची घडणूक शेनवारा घडली। थळाव्या पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ करपाक गेल्यार ते काना मनार घेनात। सदांच बंदखणीत जाल्ल्या ह्या मारपेटीक लागून आतां थंयच्या कामगारां मदीं भिरांतीचें वातावरण निर्माण जालां।
करासवाडा म्हापशा महामार्गार 4 म्हयने जाले उदकाची पायपलायन फुटून उदक शेतांनी फुकट व्हांवता. हांगासर लोक उदक ना म्हणून रडटात. वाडटी उदकाची बिलां लोकांची बोल्सां रिकामी करता आनी ग्रीन पार्क हॉटेला लागसर कासरवाडा म्हापशा महामार्गाचेर उदकाचो शिवट जाल्लो पळोवपाक मेळटा. हाचेर कोणाचेंच लक्ष ना. अधिकारी आपले काम करपाक चुकतात. तांच्यांनी ह्या गजालीची नोंद घेवची आनी जाता तितल्या बेगीन ही पायपलायन दुरुस्ती करची अशी मागणी लोक करतात. म्हापसान सध्या काय प्रॉब्लेम जाता आमकां. शिवोले, अंजुना, कलांगूट, पर्वरी, केरी ह्या आमच्या भागान मोराड म्हण तुमचे सरावंडींग एरिया जे म्हापसाक आहा पळय ताका सगळ्यांक उदकाचे प्रॉब्लेम जाता आनी बिलां ही वाडयत आसा. हे आतां उदक म्हाका दिसता हांगा फेस जाता पळय ती लोकांच्या घरा कडेन बिलां वाडटा पळय आमच्या ती हांगासरलें आसतलें उदक. आमकां आतां उदक फ्री म्हटलें. हे कोणाक उदक फ्री? हांगा तुमी पळोवंक शकता हांगा कोण नुस्तें सुटी केला ह्यो. हे आतां कोणी नुस्तें सुटी केल्या तें म्हाका खबर ना. म्हणजे नुस्तें सुटी करपाक उदक मेळटा फ्री हे कितें करपाक वता नुस्तें? सो हे अशें आतां तुमी प्रेशर पळय आमचे हे आतां 4 म्हयने म्हणजे कितलें उदक वेस्ट जालें. हे आमकां खरेंच फ्री म्हणटाले पळय आमकां फ्री हांगासर दिसता. भुमिपुत्र कोण आहा पळय तांकां आसतलें नुस्तें सुटी करपाक. आमकां लोकांक न्हू हे गोंयकारांक न्हू. म्हणून हेचेर बेगीनच्या बेगीन लक्ष दिवपाचो आनी हांव मागता की जे आनी ए जे आहा पळय तेंच्यान लक्ष दिवन हें काम करून घेवपाचें. तांकां पगार मेळटा कितें करपाक? तांकां पगार मेळटा हें करपाक आनी तेंच्यांनी ती फुडें पावोवपाक जाय मेसेज आनी फुडें मेसेज पावून फुडें कंप्लेंट घेवन ती आपल्या मिनिस्टराक सांगून तें काम करून घेवपाक जाय. पूण मिनिस्टर हांगा पळोवपाक येवचो ना. जे सकयले एम्प्लॉय आहा पळय तेंचें काम हे ते लोक लक्ष घालिना हांगासर. सिने वास्को हांगा कुन्ना चौका लागीं आशिल्ली उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक व्हांवून फुकट गेलें. दुकानां मुखार उदक भरिल्ल्यान दुकानदाराक बरोच त्रास सोंसचो पडलो. थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम खात्याक कळयल्या उपरांत उदका पायपलायन दुरुस्ती करपाचें काम सुरू केलें. सकाळीं फांतोडेचेर हे पायप फुटिल्ल्याचे अदमास थळावे लोक सांगतात. थंयचे गटार सारके नाशिल्ल्यान उदक सारकें वचूंक पावलें ना. ताका लागून कुन्ना चौकाच्या रस्त्यार उदक भरतूच गेलें. उदका पुरवण खात्याक पायपलायन फुटिल्ल्याची म्हायती मेळटकीच देखरेख करपी आनी कामगारांनी पायपलायन दुरुस्ती करपाक सुरवात केली. हे सगळे भरले. म्युन्सिपाल्टीने 8 दिवसा पहिले गटर साफ केले सारखे केले. चिंबर साफ करू ना. चिंबर जेन्ना साफ करू ना तेन्ना उदक वचता. शॉपकार आसा म्हाजी शॉप हांगाच आसा फुडल्यानूच आनी हांगा कालच्यान सकाळी 7 हांगा पावलो पण हांगा उदक भरलें आसलो आनी म्हाका शॉप म्हाजी बंद आसली 3-4 वरां. धंदो म्हाजो बंद पडलो. फुडें आमी कितें करपाचो? बंद करून आमी भायर रावचें पडलें आनी सगळे रस्त्यावर येतले आमी सगळे. एक 10-12 दुकानां आमकां इतलेच त्रास जाता. शॉपान थोड्यांची हे जाली तांकां बरें गिरायक करूंक मेळोंक ना जावं कांयच करूंक ना. ते मातशें तेंचें बेगीन काम करून तांकां तेंचें हें करून दिवपाक जाय आनी कांय ना. एक दीस खंय तरी तेंचे कडेन मिस्टेक जाली आनी तें काम आनी उदक थंय व्हांवपाक लागलें. पूण आयज जेन्ना सकाळीं इन्क्वायरी केली तेन्ना तें सेम जालें की खरेंच आयजूय परत सेम उदक कशें व्हांवपाक लागलें. खंय तरी कंट्रोल जावपाक जाय आसता न्हू. सो ताच्या खातीर हांव म्हणटा की जो आमदार आसा आमच्या आमदारा कडेन मागता हांगच्या की ताणें मातशें हांगा इन्क्वायरी करपाची आनी हे कामाचेर लक्ष घालून हें काम करून घेवपाचें. 70 मालांतल्या 3 गांवांत डेंग्यूचे 30 दुयेंती मेळ्ळ्यात. ताका लागून लोकां मदीं भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. भलायकी खात्यान हातूंत गंभीरपणान लक्ष घालून उपाय येवजण करची अशी लोकांची मागणी आसा आनी ती केली ना जाल्यार पावसाच्या दिसांनी दुयेंती वाडपाची शक्यताय आसा. भलायकी खात्यान डेंग्यूचे दुयेंती आशिल्ल्या वाठारांत पळोवणी करपाक सुरू केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कारपोडे हांगा 11, सातोंडे हांगा 11 आनी बिरोंडे हांगा डेंग्यूचे 8 दुयेंती मेळ्ळ्यात. कोपड्डे हांगा गवळ्या वाड्यार डेंग्यूचो पयलो दुयेंती मेळ्ळो. थंय पळोवणी केल्या उपरांत हेर 10 दुयेंती मेळ्ळे. भलायकी खात्यान हाची दखल घेवन वरिश्ठ अधिकाऱ्यां वतीन वाड्यार येवन पळोवणी केली. ज्या वाठारांत डेंग्यू दुयेंती मेळ्ळ्या थंय वखदांची फवारणी सुद्दां केल्या. गोंयांत जो 120 इंच पावस पडटा ताचें उदक दोंगराचेर धरणां बांदून उदक आडोवन दवरीत जाल्यार भारतांतल्या उदकाचो उणाव आशिल्ल्या राज्यांनी तशेंच गल्फ देशांनी उदक एक्सपोर्ट करून थंयच्यान पेट्रोलाची एक्सचेंज करूं येता अशें वक्तव्य शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी केलें. तशेंच उदक हे मनशाची मूलभूत गरज आनी लोकांनी ही लक्षांत धरपाक जाय की गोंयांत तशेंच पुराय देशांत 2025 उपरांत उदकाचो उणाव जावं येतलो आनी ह्या उदकाच्या उणावा खातीर युद्ध लेगीत जावं येता अशें विधान मंत्री रवी नायकान केलां. आमचे गोंयांक जो
120 इंच पावस पडटा आनी तें उदक सगळें आमच्या दर्याक वता आनी तेजे पासून आमकां कांयच मेळना. पण हेंच तर आमी जर हें उदक हांव 5-6 वर्सां पयलीं पासून हांव उलयतालो की हे डॅमाक तितून आमचे दोंगर जे आसा नॅचरल ते दोंगरार तर एक आमचे डॅम घालीत सगळे कडेन प्रत्येक कडेन डॅम घालून तर उदक हाडयलें जायत जाल्यार तें उदक म्हणजे हॉर्टिकल्चराकूय उपेग पडटा आनी आमकां पिवपाकूय आनी उदक एक्सपोर्टूय करपाक मेळटा आमच्या देशाक राजस्थान हरियाणा आनी खंय उदक शॉर्टेज आमच्या देशाकूय धाडपाक जाता. आनी प्लस आमी जे भायर धाडटात अरब कंट्रीज धाडटा उदक धाडटा सगळे भायर थंयच्यान आमकां तें उदका जाग्यार ऑयल फ्री पडूंक शकता कारण उदकाचो पयशे आयज म्हाग आसा पूण पेट्रोला पयशे कमी आसा. आयज उदक जें आसा तें एकदम मनशाक जगपाक उदक शिवाय जायना नॅसेसिटी उदकाची नॉट पेट्रोल हें ऑयल पूण उदक आनी उदका लागून हें तुमी लक्षांत धरा की एक 2025 नंतर उदकाची शॉर्टेज जातली आनी तेज नंतर जें आसा इवन तुका वॉर जावंक शकता मनीस जगपा लागून कितें करूं शकता आनी लढाई जावंक शकता उदका लागून आनी हें जातलें हें लक्षांत धरा म्हणून. गोंयच्यो पंचायत वेंचणुको लांबणेर वचपाची शक्यताय आसा. हेर मागासवर्गीयांच्या राजकीय आरक्षणा बगर वेंचणूक घेवपाक मेळची ना असो सर्वोच्च न्यायालयान निवाडो दिला. पूण हेर मागासवर्गीयांचें आरक्षण निश्चित करतना मागासवर्गीय आयोगाचो सल्लो घेवप बंधनकारक थारता. दरेकी पंचायतींत मागासवर्गीय मतदारांचो आंकडो पळोवन प्रभाग आरक्षीत करचे पडटले हाका कळाव लागतलो. ताका लागून पंचायत वेंचणूक आनीक लांबणेर वचपाची शक्यता आसा. पंचायत वेंचणूक 15 जूना पयलीं जावप अशक्य आसा अशी म्हायती मेळ्ळ्या. हेर मागासवर्गीयांचें आरक्षण निश्चित करतना आयोगाचो सल्लो घेवप गरजेचें अशें सर्वोच्च न्यायालयान एका निवाड्यात म्हटलां. आधार आनी मतदान कार्ड लिंक करपा विशीं नेम सरकार बेगीन जारी करतले अशें मुख्य वेंचणूक आयुक्त सुशील चंद्रान सांगलां. आधाराचो तपशील जाहीर करप मतदारांक खातीर स्वेच्छ आसतले पूण तशें करिनात तांकां कारणां दिवची पडटलीं. पयली दर फक्त 1 जानेवारी कट ऑफ तारीख आशिल्ली. 18 वर्सां जातकीर मतदान वरळेंत नोंद जावपाकूच जाय. ही गजाल आमी सरकाराक पटोवन दिल्ल्याचें तांणी सांगलें. आतां हे सुदारणेक लागून पिरायेची 18 वर्सां पुराय केल्ल्यां खातीर वर्सभरात 4 तारखी आसतल्यो. ही सुदारणा फाटल्या 20 वर्सां सावन आडकून पडिल्ली. आदिवासी लोक रावतात त्या खोतीगांव वाठारांत पोर्तुगीजांच्या तेंपार बांदिल्ल्या रस्त्यावयल्या साकवांची सध्या सामकी अवतिकाय जाल्या. सरकारान तांची पळोवणी करून तांचे सुवातेर नवे साको बांदचे अशी थळावे लोक मागणी करपाक लागल्यात. गांवांतल्या मुखेल रस्त्यार पोर्तुगेज रावटीत बांदिल्ले 8 ल्हान व्हड साको आसात. इतल्या वर्सां उपरांत सध्या ते मोडून पडपाचे स्थितीन आसात. सरकारान तांचे सुवातेचेर नवे साको बांदून लोकांक रस्त्याची बरी सुविधा मेळोवन दिवपाक जाय अशें खोतीगांव पंचायतीचो आदलो सरपंच मनोहर वेळीप हांणी सांगलां. मोने ते पंचायत घर मेरेनच्या रस्त्यार 3 साको आसात. नवुरा, जामुटका, एंडे आनी कुश्के हांगा आशिल्ले साको हुस्को करपा सारके जाल्ल्यात अशें ब्रिजेश देसाय हांणी सांगलें. सरकाराची आमचे कडेन पुराय आडनदर जाल्ल्या कारणान खोती गांवांतल्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक त्रास जावपाक लागला. पोर्तुगीज तेंपावयले साको मोडपाचे स्थितींत आसात. रस्त्या कुशीकच्यो राखणे वणटीची अवतिकाय जाल्या. प्री मॉन्सून कामा खाला दिवचल शारा शिरोडकर हॉला फाटल्यान वचपी नालो उस्पुवपाचें काम हातांत घेतलां. उदका स्त्रोत खात्या वतीन हें काम चालू आसा. दिवचले आमदार दोतोर चंद्रकांत शेट्टी हांणी शेनवारा ह्या कामाचो शुभारंभ केलो. ह्या वेळार उदका स्त्रोत खात्याचे सहाय्यक इंजिनियर के.पी. नायक, नरेश पोखळे, नगरसेवक अनिकेत चणेकर, आदले उपनगराध्यक्ष नारायण बेतकीकार आनी हेर हाजीर आशिल्ले. WRD मार्फत आमी लेटर केल्ले की हे काम जे आसा ते बेगींतल्या बेगीन करचे. पावस लागीं पावल्लो आसा आनी जाता कितें की हांगासर उदक भरता आनी वयर पावता. ताका लागून डिसिल्टींग हें सामकें इम्पॉर्टंट गरजेचें काम आसा लोकांच्या इंट्रस्टाक लागून.
त्याचप्रमाणे आमच्याकडे आसा आमचे दिवसालचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्ये हांच्यांनी आमकां खूब हेल्प केल्ली आहा ह्या कामांक. म्हणजे जाता तितले बेगीन तांच्यांनी हें काम करून घेतलेलें आहा. हांव तेंचे खूब आभारी आसा. दृश्टीच्या जीवरक्षकांनी फाटल्या 2 दिसांत कळंगुटे दर्यांत बुडपी 8 तरणाट्यांक वाटयले. वादळी वाऱ्याक लागून दर्या सध्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान लोकांनी चड करून पर्यटकांनी दर्यांत न्हावपाक देंवचे न्हय असो सल्लो दृश्टी मरीन हे सरकारान नियुक्त केल्ल्या वेवसायीक लायफगार्डान एजन्सीन दिला. राज्यांतल्या सगळ्या दर्या देगांनी सध्या तांबड्या रंगाचे बावटे लायल्यात. फाटल्या सप्तकांत वेगवेगळ्या दर्या देगांनी दृश्टी जीव रक्षकांनी 20 जाणांक उदकांत बुडटना वाटयले. पावसाच्या दिसांनी हुंवार येवचे न्हू, लोकांची घरां उदकान तुंबून जावची न्हू ह्या खातीर मुरगांव पालिकेन पावसाच्या पयलींच्या कामाक नेटान सुरवात केला. पावसाच्या दिसांनी हुंवार येतलो असो भंय विरोधकांनी उक्तायिल्लो, पूण पालिकेन पावसा पयलींची कामां सुरू केल्यात. तशेंच उदरगतीच्या वावराकूय गती दिल्या. देखून फुडल्या दिसांनी लोकांक कामां दिसतलीं. ब्रह्मस्थळ जुंता वसाहतींतली आशिल्ली नाल्यांतली गाळ काडपाचें काम सुरवात केल्या. उपरांत दाजी साळकार हे उलयताले. ह्या वेळार नगरसेवक दीपक नायक, आदलो नगराध्यक्ष कुयेलो आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले. फ्लडिंग ही दुसरी गोष्ट आसा आनी प्री मॉन्सून वर्क कामां जी आसा ती एक दुसरी गोष्ट आसा. प्री मॉन्सून कामां म्युन्सिपालिटी थ्रू 1 म्हयन्या पयलींच स्टार्ट जाली. सगळे प्रत्येक वॉर्डांनी स्टार्ट जाली. आतां थोड्यो एरिया ज्यो आसा लो लायंग आसा. आतां हेंच काम आशिल्लें. सरकार जावन आतां 1 म्हयनो जाला, पूण आमकां WRDचे जे इंजिनियर्स आसा ताणें आमकां सपोर्ट करून आमी जितलें जाता तितलें फास्ट डिसिल्टींग हाडलें. सोमारा डिबिडिंग स्टार्ट जातलें. सो सगळीं कामां फास्ट गतीन स्टार्ट आसा. फ्लडिंग जातलें की ना हें आमी अध्यक्षा म्हणलें शिता फुडें मीठ खावचें न्ही. आमी पूर्ण प्रयत्न करता की फ्लडिंग जावचें न्ही म्हणून. आनी ताज्या खातीर जितलें डिसिल्टींग करपा जाय नाल्यार डिबिडिंग करपा जाय नाल्यार नल्ला क्लिनींग आसा तें सगळें आमी करून घेतलें. पूण एकदां कितें जाता आमी वास्को ड्रेन्सूय मारल्या. पूण एकदां घोग्यांनी इतलो पावस पडटा की 1-2 वरां खंय तरी फ्लडिंग जावंक शकता. कोण ना म्हणना. पूण ताच्या खातीर सगळें बुडलें अशें म्हणप रॉंग आसा. आनी आमी जेन्ना पसून सरकार हो जाग्यार पडला तेन्ना पसून आमी कामाक स्टार्ट घेतला. म्हणजे आमी पयलो रस्तो घेतलो मेन जो स्वतंत्र पाथ आशिल्लो फूल. आनी 2-3 दिसांनी कदंबाचो रस्तो स्टार्ट जातलो. 10 वर्सां हो रस्तो कोणेच चिंतूना. भुरग्यांक त्रास जालो, जाणट्यांक त्रास जालो, कोणाची भेणां म्हणली कोणाच चिंतूना. आतां फेसबुकार बरोवपाक खूब इजी. पूण तोय आमी रस्तो काल आमी वचून पास करून घेतला. त्या 2 दिसां भितर वर्ड कलर दिवन तोय स्टार्ट. सारमानस फेरी धक्क्या वयल्या येरादारीचेर आतां नियंत्रण आनी शिस्त येतली. गाडयो फेरीबोटीन घालतना गोंधळ जावचो न्हय म्हणून ह्या धक्क्यांचेर बॅरिकेड्स लायल्यात. अंत्रे इंजिनियरींग ह्या आस्थापनान हे बॅरिकेड्स दिल्यात. नोकरी धंद्या निमित्त माशेल, फोंड्या, पणजे आनी हेर वाठारांत वचपी चडशे प्रवाशी सारमानस टॉक जलमार्गा वयल्यान प्रवास करतात. ताका लागून सकाळच्या वेळार सारमानस फेरी धक्क्याचेर गाडयांची गर्दी जाता. गाडयो फेरीबोटींत घालतना आनी भायर काडतना गोंधळ आनी कांय वेळार वादूय जाता. हाचेर नियंत्रण हाडपाक थळावे पंचायतीन फुडाकार घेवन सारमानस फेरी धक्क्याचेर बॅरिकेड्स लायल्यात. दिवचलच्या येरादारी पुलीस विभागाचे निरीक्षक सुदेश वेळीप हांच्या हाजेरीत हे बॅरिकेड्स बसयले. ह्या वेळार सरपंच संदीप सालेलकार, उपसरपंच उर्मिला प्रभुगांवकार, पंचवांगडी निलेश जल्मी आनी अनिल नायक हाजीर आशिल्ले.
म्हण जावं फोण्या हे सबंद एरियेक जे लोक वयपी आहा भरमसाट लोक हेवटेनसून येता वयता आनी हांगासर अशी प्रॉब्लम जाताले की गाडयो खंयच्या वाटेन वयताले 2 व्हिलर आनी खंयच्या वाटेन 4 व्हिलर वयताले कांय टायमार 4 व्हिलरांक हांगासर ते टायमूच दिनासले वचपाक आनी सगळ्यो 2 व्हिलरी वचून ते डायरेक्ट फेरीबोटीन त्यो फेरीबोटींच्यो गाडयो काडच्या पयलीं ते आपूण वचून थंय तेंकताले आनी अशी प्रॉब्लम जाताले हांगासर एक्सिडेंट म्हण कोणाक लागप म्हण हांगा किल्लस म्हण आयज हांव थँक्यू म्हणटा अत्रे साहेबाक जेणे आमकां ह्यो बॅरिकेड प्रोवायड केल्यो आनी ह्या बॅरिकेडी घातल्या उपरांत जी शिस्त येतली त्या हितून म्हाका दिसता हे सबंद ट्राफीक स्मूथ चलतलो दुसरें म्हाका लोकांक एक हे दिवपाचें आहा मेसेज दिवपाचें आहा जावं तांकां अपील करपाचें आहा की तुमीच जर हांगा सिस्टम जर सारकें पाळीत जाल्यार तुमकांच टायम बरो बेगीन गावतलो आनी बेगीन तुमी पावतले तुमी हांगासर होम गार्डा कडेन जावं कोण जे आमचे दवरलेले आसता हांगासर जे ट्राफीक फॉलो करपाक तेंचे कडेन झगडी करचें न्हू अशें आमी तुमचे कडेन मागता आनी बरे भशेन तुमी सुशेगाद हेवटेनसून यो वच करचें आनी तुमकां शुभेच्छा बरे भशेन तुमची जर्नी जावची म्हणून बंगालात तयार जाल्ल्या आसनी वादळाक लागून आनी गोंयांत जाल्ल्या वातावरण बदलावाक लागून नुस्तेमारीच्यो बोटी तात्पुरत्यो बंद दवरल्या ह्या बोटींक दर्यान वचपाक 18 मे मेरेनूच वेळ आसा त्या उपरांत पावसाक लागून ह्यो बोटी बंद आसतल्यो त्यो बद्द 2 म्हयन्यांनी बोटी चालू जातल्यो ताका लागून सद्याक नुस्त्यांच्या बोटीकारांक लुकसाणाक सामोरे वचचें पडलां बंगालात जाल्ल्या आसनी वादळाचो गोंयांत तितलोसो व्हडलो परिणाम जावचो ना अशें कळिल्लें पूण नुस्त्यांच्या बोटीकारांक मात लुकसाणाक सामोरे वचचें पडलां हें मात खरें तुमकां सगळ्यांक खबरूच आसतलें गोंयकार म्हटल्यार नुस्तें आनी आमी अशे जाग्यार आसा थंय नुस्तें भरपूर तरेन काडलें वता नुस्त्याचो आतां सिजन सोंपपाक पावला आनी आतां ह्यान फुडें पावसूय येतलो तुमी पळोवपाकूच शकता अशे फाटल्यान जे इतल्यो बोटी लागलेल्यो आसा कारण म्हणजे आतां तांकां दर्यान वचपाक मेळना जे हवामान आसा ते सारके बिकट जाल्लेले आसा अशें तेंचें म्हणणें आसा लास्ट 18 तारीख मेरेन तांकां दर्यान वचपाक मेळटलें मागीर तांकां मेळचें ना लास्ट 1 तारीख म्हणल्यार तेंचो जो सगळो बिझनस आसा ते सगळे वायंड अप करून ते जी पॅकींग आसा ती करून ते आपल्या गांवांक वयतले गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान हांव वर्षा आशिल्लें पावसाळ्याक लागून ह्या खेपेक सगळीं कामां आडकून उरल्यात ती पावसा पयलीं पुराय जातली अशें म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा म्हणटा म्हापशेचो पूल अवकाळी पावसाक लागून पुराय जावपाक पावलो ना ताचें काम पावसाळ्या पयलीं पुराय जावन लोकांचो ताचो वापर करपाक मेळटले अशें जोशुआ सांगता आमचे पयलीं असले 4 मे मदीं मदीं पावस पडलो म्हणून ते मातशे फुडें धुकल्ले सो वी आर एक्सपेक्टींग कंप्लीशन बाय द 25th होपफुली वी कूड ओपन बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून बिफोर द मॉन्सून आमकांय खबर आसा की थंय पावसा पयलीं आमकां ती टेम्पररी जी ब्रीज आसा ती आमकां परत ओपन करूंक जाय कारण पावसान थंय उदीक भरपूर वाडटलें सो वी हॅव टू मेक ऑल द प्रोविजन्स टू एन्श्योर दॅट देर इज नो फ्लडिंग इन दॅट एरिया सो कॉन्ट्रॅक्टर हॅज गिवन मी अ टायमलायन ऑफ पोस्ट 20th. तर हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन आतां तुमी पळया सडेतोड नायक मेळया गोमंतकच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.